विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। साश्टीत वेस्टर्न बायपास बांदून दिवचो म्हूण मागणी मडगांवकारांनी केल्या। मडगांवांत येवपी बुट्टी टाळपाक थळाव्यांनी शुक्रारा प्रतिकात्मक निशेध आयोजीत केल्लो। पावस तेंकला म्हणसर सरकारान लक्ष घालून हें काम पुराय करचें, ना तर लोकांची शेतां भाटां पिड्ड्यार जातली म्हूण मागणी मडगांवकारांनी केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही सगळे सुरालकार माणेलकार मागीर बाणावलीचे सगळे एकठांय जाले ही प्रोटेस्ट आमगे दाखोवपाक। ही बोट गायल्या इतले कारण कित्याक आमगेले बुडतले पुरोयताय शेतां पुरोयताय ते सगळे आनी ते बुडतो म्हूण आमी ही बोट तयार केल्या। हेजे मुखार बुडो जाले ही बोट घेवन वचपाची मागीर लोकांनी सुरालसून हे सायडी मडगांव येता जाल्यार बोट जाय आनी आमकां गव्हर्मेंटाक 1 रुपया म्हणजे 3.5 किलोमिटर आमकां ब्रिज फ्लायओवर बांदून दी स्ट्रिटाचेर पळय थिंगा सेरावली बायपास आहा थिंगा वेस्टर्न बायपास आमकां स्ट्रिटाचेर दी आनी पुरोय नाका मातगार आमगे फार्मर वयताले सगळे एग्रिकल्चर लँड पेड्या जातले आनी सगळे आमगेले गांव बाय घर बुडटली गांवांची। तेका लागून मुगेलो प्रोटेस्ट कित्याक आतां गव्हर्मेंटाक हांव पयलीं सांगता कित्याक तुमी तयार रावय लाड येतरी बोट घालपाक आमगे शेतांनी कित्याक लोकांक ते सायडीसून हे सायडी हाडपाक कित्याक हे मुखार आमकां सेव करपाक जावपा ना। आमगे आज हिंगा बोट सद्या एक रेडी करून दवरया कित्याक आतां पावस बोगले पावला आनी त्या पावसा फ्लड जातले 100%। कित्याक हिंगाय फिलींग जाला आनी आमगे वेस्टर्न बायपास पड कोलवा हिंगा मुंगोल सायड पड वयता सेरावली मुंगोल बेनावली नावेली थिंगाय कित्याक फिलींग करपा आहाय आनी तेका लागून आमी एक पयली एक बोट अरेंज केल्या म्हणजे फ्लडां लोकांक प्रॉब्लम जायना जावपाक। आनी मेन म्हणल्यार आमी गोवोरमेंटाक आमगे एक डिमांड आहा सारको म्हणजे डेव्हलपमेंटाचे आमगे कांय एगेन्स्ट नाय हालींच डिमांड आहा म्हणजे स्टिलाचे करूया आमगे कोलवा मुंगोल रोड वयता वेस्टर्न बायपास हय आनी तो स्टिलाचे तर जायना तेका लागून आमकां हेसो गव्हर्मेंटान आनीकूय कितले बोट दवरूंक पडले कोलवा टू मारगांव येवपाक आनी इवन हिंगा नुवेंसो देखून मारगांव येवपाक हेय रोडाचेर उदक येतालें कित्याक हेजे पयलें उदक येतालें आनी कित्याक ओर हिंगा ओल्ड मार्केट टू न्हू गांवड्यान देखून फ्लड जातालें 100%। तेका लागून गव्हर्मेंटाक आमगे सारको हितूलो डिमांड सारको म्हणजे आमगे स्टिलाचे करून आमकां सेव करपाचें आनी कोणाक प्रॉब्लम जायना जावपाक। गव्हर्मेंटाक दिल्लो आहा आमी ऑलरेडी आमगे TCP मिनिस्टर दिल्लो आहा आनी पितालुडी देखून दिल्लो आहा पितालुडी 3-4 वर्स पयलीं दिल्लो आहा पितालुडी कित्याक तांकां जाय तितूलो टायम दिल्लो आमी स्टिलाचें करपा लागून कित्याक ते मागीर एकूय आमकां प्लॅन हाडून दिताय एक धाकलो कालवट ड्रॉ म्हूण कोताय धाकल्या कालवटाचे कांय जायना आनी तो कालवट ड्रॉ करून दिलो तो आम डायरेक्शन कोलवा वयता ते भाशेन पूण उदक वयता आमगे हिंगा बेतूल वयता नावेली पूण तो कालवट कित्याक युजलेस सारकें कित्याक शिरी पडपा नाय।